लोकसभेची दोनूय सिटां गोंयांत भाजपच जिखतले। ह्या फावट पक्षाक देशभर 400 पेक्षा चड सिटां मेळटलीं। गोंयांत लोकसभेक उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया जानेरांतल्यान सुरू जातली म्हूण राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्यांनी म्हायती दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी दोन्ही सीट ह्या गोंया भितर जिखतले, उत्तर गोवा दक्षिण गोवा। आणि भारतीय जनता पार्टी 2014 आम्ही 272, भारतीय जनता पार्टी 2019 303 आणि ह्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी 400+। त्यामुळे बारीक कोणाचे म्हाका हांव कित्याक म्हज्या तोंडात घालता ते भारतीय जनता पार्टी इज विनिंग इन गोवा। भारतीय जनता पार्टी देशभरात परत मोठ्या संख्येन जिखून येतली आणि भारतीय जनता पार्टी परत तिसऱ्या वेळाचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदीजी परत एकदा या देशाची सेवा करतले। कारण इतले वातावरण संबंध देशभर, कारण आम्ही पळयलें 5 राज्याच्यो निवडणुका जाल्यो, त्या वेळाचेर बऱ्याच जाणांनी आमकां एकूच दिताले। कोण तरी म्हणटाले मध्य प्रदेश, मदींच कोण मध्य प्रदेशूच ना, ताका राजस्थान अशेंच उलयताले। 3 आमकां मेळ्ळे कोणूच म्हणनासले, पण आमी म्हणटाले, आमचे नेते म्हणटाले, कारण ताका पूर्ण विश्वास आशिल्लो। आनी आजूय हांव सांगता की भारतीय जनता पार्टी पूर्ण भोवमतान ज्या तरेन देशभरात जर वातावरण पळयलें जाल्यार बऱ्या तरेन येतलें। त्यामुळे गोंयानूय तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान, गोंयच्या जनतेच्या मदत आमी परत एकदा ह्या गोंया भितर भारतीय जनता पार्टी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हे दोन्ही सीट हे भारतीय जनता पार्टी बहुमतान जिखतली, इतलो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। सर, मांद्रेचे जे आमदार आणि सालेगावचे जे माजी आमदार आहेत ते सुद्धा तिकिटासाठी आम्ही तयार आहे म्हणून खूप वेळा त्यांनी चर्चा एक आसा, डेमोक्रेसी भितर तिकिटाक तयार जावपाक काय हरकत ना, पण ती तिकीट पेपराचेर उलोवन तिकीट मेळची ना। ताका एक सिस्टम आसा भारतीय जनता पार्टीची, आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या तिकिटी आदल्या हातूंनी आमच्या पार्टीच्या ऑफिसांनी दिना, तर तिकिटी दिल्लीक ठरतात। आणि पार्लिमेंटरी कमिटी जी आसा, पार्लिमेंट आमची कमिटी आसा, इलेक्शन कमिटी, ते ठरतात। आणि त्यामुळे उगीच कोणे तिकीट जाय हे जाय अशें जाहीर केलें, पण तशें जायना। आनी एकमेकाचेर आरोपूय करप ना, हे हांव सगळ्यांक सांगता। हो प्रोसेस आसा कॅन्डिडेट चूज करपाचो गोंयांत सावथ नॉर्थ, तो सुरू जावपाचो काय सुरू जालो ना? सुरू जावपाचो जातलो, सुरू जानेवारी म्हयन्यात जातलो। कारण निवडणुकी सावन एक मार्च म्हयन्याच्या मार्च एप्रिलान, कारण ती कशी जाता 2 म्हयने प्रोसेस सुरू उरलो, मार्च एप्रील, आणि गोंय हे सेकंड थर्ड खंयच्या टप्प्यार पडटा नको, पण त्या वेळार प्रोसिजर जो आसा, कारण आमी पार्टी म्हणून सगळे कार्यावळी जे आसा सगळ्याच म्हणजे ऑर्गनायझेशनच्या हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान आमी वेगवेगळे कार्यक्रम आमी करत आसात, वेगवेगळ्या हातूंतल्यान सगळ्यांक हें आसा। आणि त्यामुळे आम्ही प्रोसेस निवडणुकीचो ऑलरेडी सुरू झाला, पण कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो प्रोसेस आमच्या हातान हांगा आसना। आणि त्यामुळे उगीच त्याचेर बरेच जाण हांव उबो रावंक शकता, तो उबो रावंक शकता, सो त्या हातूंतल्यान पत्रां प्रेसाक उलोवप तातूंतल्यान तिकीटी मेळच्यो ना। उमेदवार साधारण निवडणूक जेन्ना नोटिफिकेशन येतलें त्या वेळाचेर निवडणूक नोटिफिकेशन येतलें डिक्लेअर जातलें।